नमस्कार. महिला दिन म्हणजे इंटरनॅशनल वुमेन्स डे जो आमी 8 मार्चाक सेलिब्रेट करता, ताज्या खातीर ही आज खास कार्यावळ आनी गोमंतक टीव्ही वतीन हांव सगळ्यांक तुमकां मायमोगाचो येवकार. आज आमची मुखेल सोयरी जावन आसा विनी केणी, जाणें हालींच मिरामार पणजी हांगा एक स्टुडिओ सारी स्पीक म्हणून साडयांचें दुकान उगडलां. पूण ताज्या पयलीं विनी केणी ही व्यक्ती जी आसा त्याने सारी इन्फ्लुएन्सर म्हणून हें नांव कमयल्लें आसा. आज आमी एक सोशल मिडियाच्या जमान्यान आमी वावुरता आनी आमच्या ह्या काळान सोशल मिडिया हो इतलो पावरफूल मिडियम जाल्लो आसा लोकां पर्यंत पावोवपाचो, आनी तातूंत एक इन्फ्लुएन्सर जावन तिणें खुबश्या लोकांक मेरेन साडये बद्दल खुबशी म्हायती आनी खुबशें प्रोत्साहन दिल्लें आसा. आज ती एक एंटरप्रेन्योरूय जावन आमच्या फुडें आसा आनी तिचे कडेन आज आमी उलोवन तिजें आज मत साडये बद्दल कितें आसा तें आज आमकां एक संदी मेळिल्ली आसा. सो विनी, वेलकम, नमस्ते. गोमंतक टीव्हीचेर येवन आमकां खूब खोशी आसा तुका आज हांगा आपोवपाची आनी तुजे कडेन उलोवन तुमचे सगळे जे पॉयंट्स आनी जे व्यू पॉयंट्स आसा ते आयकुपाचे. सो आमी आतां जेन्ना सुरवात करुया, आमी तुमच्या स्टुडिओ बद्दल तूं आमकां कितें सांगूंक शकतलें? स्टुडिओ सारी स्पीक हो जें नवीनूच नांव पणजी मिरामार ह्या जाग्यार तुवें सुरू केल्लें आसा. सो स्टुडिओ सारी स्पीक हांवें पळय उगडला थंय एका जाग्यार सगळे प्रांताच्यो साडयो सगळ्यांक मेळच्यो, तांचे बद्दल म्हायती मेळच्यो तांकां, आनी एका जाग्यार सगळ्यो मेळच्यो. म्हणजे तुका कंडंगी साडी हांवें न्हेसल्या तशी कंडंगी, आनी प्रिताबाई न्हेसल्या तशी बंगालची साडी, आनी पैठणी महाराष्ट्राची, सगळ्यो तुका एका जाग्यार त्यो मेळटल्यो. सो हो म्हजो हेतू स्टुडिओ सारी स्पीक उगडपाचो. आनी विनी, म्हाका एक सांग, हें नांव जें तुवें पळय दिलां स्टुडिओ सारी स्पीक, आतां सारी स्पीक म्हणल्यार हें लोकांनी खंय तरी पयलीं आयकल्लें नांव, आनी आतां तुवें हें नांव तुज्या साडी स्टोराकूय दिल्लें आसा. हें सारी स्पीक कितें एक्झॅक्टली, आनी हाजो कॉन्टेक्स्ट तुज्या साडी स्टोराक कितें, तो मातसो तूं आमकां सांगूंक आनी आमच्या प्रेक्षकांक सांगूंक शकता? सो सारी स्पीक वो नांव अशें चिंतिल्लें की we women would like to speak through our saris. So our saris are going to speak and tell everybody about us. तशें तो सारी स्पीक. आनी सारी स्पीक हो पयलीं खूब लोकांनी खंय आयकलां, ह्या खंय आयकलां तें आमी आयकूंक शकता तुमचे कडल्यान? येस. सो सारी स्पीक पयलीं आमी एक फेसबूक ग्रूप स्टार्ट केल्लो 7 वर्सां पयलीं, स्वता म्हाका मोटिवेट करपाक आनी म्हजे भशेन बायलो आसा तांकां मोटिवेट करपाक. चड साडयो आमी सगळ्यांनी न्हेसच्यो आनी सो सारी स्पीक सुरू केल्लें. स्पीक म्हणजे ताका आनी एक हेतू आसा की आमी थंय आमची साडयो न्हेसतात आनी आमी ते साडयां बद्दल किंवा आमचे बद्दल आमी थंय एक नोट बरयता. सो ताका लागून आमची थोडी बरोवपाची प्रॅक्टीस जाता आनी आमी एक शेअर करूंक शकता आमी खंय ती साडी घेतल्या आनी कशी आमी ती ग्रुपान जॉयन जाल्या आनी कशी आमी ती ग्रुपान एन्जॉय करता. सो स्पीकाच्यो तातूंत 2 हेतू आसा. सो हो एक सुंदर कॉन्सेप्ट पळय आतां विनीन आमच्या कडेन शेअर केलो की सारी स्पीक सुरू जातना ताज्या मनान कितें आशिल्लें की हो एक प्लॅटफॉर्म जावन उरचो, एक कॉन्वर्सेशन प्लॅटफॉर्म म्हणून ताणें तें सारी स्पीक म्हणलें आनी फेसबुकार हो एक ग्रूप जालो. आनी विनी, तूं सांगूंक शकता 7 वर्सांची तुमची जी पळय जर्नी, 7 वर्सांचो हो प्रवास जो सारी स्पीकाचो आसा, तुमी खंयच्यान खंय पावल्या तें एक आमच्या प्रेक्षकांक सांगूंक शकता? सो पयलीं
हांवें म्हजी पळय मित्र आशिल्ले तांकां ॲड केल्लें. सगळ्यांनी मागीर आपली रिलेटिव्स आनी मित्रांक ॲड करून तो हळू हळू करून वाडत रावलें. बिकॉज खुबशे लोकांक तातूंत इतली खुशी मेळ्ळी की तांकां दिसलें की आमचेय सगळे लोक हातूंत जॉयन जावचे आनी आपली स्टोरी शेअर करच्यो आनी आपली साडी न्हेसल्या त्यो लोकांक दिसचें. आनी तातूंत ताका लागून ते एवरीबडी, इट वॉज अ व्हेरी गूड एटमॉस्फियर फॉर एवरीबडी बिकॉज इट इज अ व्हेरी पॉझिटीव स्पेस. खंयचेय नेगेटीव कमेंट आमी अलाव करिना. And so people were comfortable in sharing. So that's really beautiful. आणि आज सारी स्पीकाची मेंबरशीप जे म्हाका दिसता सुरवातीक पयल्या दिसा म्हाका दिसता एक 2-4 विनीन ॲड केल्ले आपल्याच फॅमिली, आपलीच मित्रमंडळी, मैत्रिणी. तुका बी हय. आनी तातूंतल्यान एक्चुली आमकां कळुना ते कितें एक्झॅक्टली ग्रूप, पूण जसो तो वाडलो तो वाडत 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 आज खंय 1.5 लाखा वयर हाजी मेंबरशीप. 7 वर्सांनी सोशल मिडियाचेर 1.5 लाखा वयर मेंबरशीप ही सादी गजाल न्ही. आनी तातूंत सगळ्यो ज्यो पळय मेंबर्स आसा, बायलो आसा, जाका एक सेफ प्लॅटफॉर्म म्हणल्यार जे तांणी आपले आज फाल्यां साडी न्हेसूनच फोटवार पेक्षा ती साडी न्हेसतना ताजी जी एक मेंटल डिस्पोजिशन ऑन दॅट डे, ओकेजन म्हण, जावं ते साडये बद्दल एक काणी, कोणें तिका ती दिली, जावं ती खंयच्या आज्जे कडच्यान तिका पावली, आवय कडच्यान पावली, जावं एक आवयच्या यादीन ती न्हेसली, ह्यो सगळ्यो काणयो आज फेसबुकाचेर थ्रू सारी स्पीक भायर सरूंक लागल्यो. आनी बायलांच्यानी केन्नाच बरोवना, फॉर्मली बरोवना, तांकां सुद्दां एक संदी मेळ्ळी आनी ती एक 1.5 लाख आज बायलो वाचूंक शकता. आनी त्या खातीर हो ग्रूप आज भयंकर पॉप्युलर जाल्लो आसा. आनी त्या पॉप्युलरिटी खातीर साडयेचो आज बेजीक इन्फॉर्मेशन अबावट द साडी, आमच्या गांवांत, आमच्या देशांत कितले तरेच्यो साडयो जाता हें आज लोकां पर्यंत कळिल्लें आसा. सो इट्स ऑल्सो अ प्लॅटफॉर्म ऑफ लर्निंग. आनी त्या खातीर विनीन हो नेक्स्ट स्टेप घेतलो की स्टुडियो सारी स्पीक हो फिजिकल स्पेस ताणें आज तयार केल्लो आसा. आज ताणेंच आमकां आतां सांगलें की ताणें वेगळ्यो वेगळ्यो प्रांतांतल्यो साडयो हाजेर हाडल्या. आनी त्या खातीर हें ताजें पर्सनल कनेक्शन विथ द पीपल हू आर मेकिंग दीज सारीज, हू वी कॉल द वीवर्स, बिकॉज दीज आर ऑल हँडलूम सारीज, हातान केल्ल्यो, हात मागाचेर केल्ल्यो ह्यो साडयो तरेतरेच्यो. जे आमचे वेगळे प्रांत आसा तितलेय तुमकां खबर आसा, ताजी वेगळी खास आर्ट आसा आनी ती ताणें आज एका जाग्यार हाडल्या. सो विनी, आनी कितें खासियत तुका तुज्या स्टोरा बद्दल सांगपाक जाय आमच्या प्रेक्षकांक? स्टोर इज ओपन एवरी डे एंड हांव थंय आसता चडशें, सो दॅट आय कॅन टेल पीपल हू एवर विजीट, आय कॅन टेल देम अबाउट द सारीज एंड वेर आय हॅव ब्रॉट देम फ्रॉम. सो एक म्हायती दिवंक शकता. त्या निमित्तान हांवूय थोडें शिकता आनी शिकता साडये बद्दल, बिकॉज इट्स नॉट लायक आय एम एन एक्सपर्ट, बट इट्स ऑल्सो अ स्पेस वेर a lot of sari aficionados come and meet me, and it is like a small Sari Speak club also. We meet and get together using sari as a perfect excuse. That's nice. So you can see that there is a social platform which is created, a happy space which has been created through the reason being the sari, but that is just an excuse for creating a happy space. पण आय थिंक तुका आनीकूय कितें तरी तुमी म्हणिल्लें आसा की ह्या स्टुडियो स्पेसान तुवें आनी कितें थोड्यो गोश्टी ऑफर केल्ल्यो आसा तुज्या जाग्यार, ज्यो बाकीच्या सर्वसाधारण साडयांच्या दुकानान मेळच्यो ना. हें तुवें तुजो आज एक एफर्ट, प्रयास आसा की ही साडी एक सोंपेपणान लोकां पर्यंत मेळची. ती ताज्या बद्दल सांगूंक शकता? सो आतां थोडी अशें जालां की साडयो न्हेसप मातश्यो कम्यो जाल्या. कमी कित्या खातीर जालां की लोकांक दिसता साडी हॅज बिकम अ लिटल बोरींग. सो बिकॉज ऑफ दॅट म्हजो तो एक फूल मिशन आसा इज टू मेक
the blouses a little more interesting, because saris are always very interesting and very beautiful. So my attempt is to make the blouse a little more interesting, more wearable. So ताका लागून थोडो lycra fabric, थोडो bralettes, tube tops अशे तरेन थोड्यो blouses तयार केल्या to add a little more interest to the saris. Also, a very important thing about the sari studio is it is very affordable. So starting from 2000 tuka sario available asa, with the matching blouses. I also have a tailorette site where you can get your blouses stitched. Plus तुजी साडये बद्दल कितें कितें पळय लागता, फॉल, बीडिंग, अंडरस्कर्ट्स, पेटिकोट म्हण सगळें तुका एका जाग्यार मेळटा असो प्लॅन केला. मागीर तुका एक साडी घेतकच तुका 4 कडेन धांवपळ करची पडना, तो एका जाग्यार तुका सगळें मेळटा. दॅट वॉज द होल आयडिया बिहायंड स्टार्टींग स्टुडिओ सारी स्पीक. सो ही गजाल खरीच एक कन्विनियन्स एक करून दवरला विनीन साडये बद्दल. आनी जेन्ना ताणें सांगलें ट्यूब टॉप्स म्हण, ब्रालेट्स म्हण, सो ह्यो कितें आसा, ह्यो आज लोकांक, आमच्या तरूण पिळगेक, द यंगर जनरेशन, जांकां एक साडये बद्दल एक बॅरियर आसूंक शकतालो की ही सामकी ट्रेडिशनल एटायर, ही फक्त आमच्या जाणट्यांनी न्हेसपाची. आतां तांकां सुद्दां प्रोत्साहन दिवपाक तरेतरेच्या फॅशनीन आनी सोंपेपणान एक टी शर्ट कशें घाले भायर सरली, ती बाबा त्या साडयेकूच मॅचींग जावंक जाय, जाल्यार साडयेचोच तो ब्लावज शिवंक जाय तशें कांय ना. हो मॅचींग मिक्स मॅच कॉन्सेप्ट हो आज फॅशनान सामको चलता. आनी तातूंत ही यंग भुरगीं कशीं एक मेंटेनींग अ स्टायल कोशंट येट वेरींग द ट्रेडिशनल साडी, हें ती कशी करूंक शकता तें आज विनीन स्टुडिओचेर आपल्या दाखयल्लें आसा. विनी, आनी कितें दवरलां तुवें अशें की जे एक नेक्स्ट जनरेशन जावं एक वेगळें स्टायल कोशंट प्रोवायड करपाक एक्सेसरीज बी तशें कितें दवरलां? So I also have some interesting jewelry. साडयेक मॅच जावपाक थोडी नागालँडच्यान ज्युलरी हाडल्या टू एनकरेज द आर्टिस्ट फ्रॉम देर. आनी साडयेक मातशी कशी इंट्रस्ट हाडची ती सगळो ट्राय चालू आसा. आनीकूय थोडे येवपाचें आसा. आय एम जस्ट 1 month old, and the whole purpose behind the studio was to not only provide saris to everybody, to wear saris myself more often, and to make saris a little more interesting. Here I might also add that with the help of my Instagram, which goes by the same name, Sari Speak, I add a lot of fun element to the sari wearing by way of making reels in the saris, just to make saring a little more fun than it doesn't seem to be right now. So सुंदर गोष्ट परत की हे सारी इन्फ्लुएन्स, हें इन्फ्लुएन्सींग पळय जें सोशल मिडिया वयल्यान चलता, तातूंत तें एका वेगळ्या ऑडियन्साक पावूंक शकता. आतांची भुरगीं आज जावं भायल्या देशांतल्यो कितल्यो बायल्यो आतां साडयो न्हेसूंक लागल्यो, जांकां खरें साडयेचें ट्रेडिशन ना, पूण भायल्या देशांतल्यो बायलो ह्यो साडी न्हेसून कितल्यो पोस्ट करपाक लागल्यो. आनी साडये बद्दल हो एक जो पळय एक तरेची पळय एक आमची पळय एक इमेज आसा की ती अमुकूच तरेन न्हेसपाची आनी ते अमुकूच तरेच्या बायलांनी न्हेसपाची, तो आज बदलता. आनी त्या खातीर साडी जी आमची एक वस्त्र जावन आमच्या देशाचें आसा तें आज जगभर आनी आमच्याच देशांत वेगळ्या वेगळ्या लोकां कडेन पाविल्लें आसा. पयलीं आमकां दिसतालें की साडयो आमच्यो आवयो साडयो घरान न्हेसल्यो, मागीर ते घरान न्हेसपाची पद्दत हळू हळू ही जाली. मागीर ते फक्त लग्नांनी गेलीं, खंयच्या बारशांनी, खंयच्या हातून न्हेसपाक लागले. पूण आतां हे इन्फ्लुएन्सरांनी, विनी सारकिल्या इन्फ्लुएन्सरांनी ती साडी फाल्यां तुका एक पार्टेक एक अशें नायट जॉयंट्स आसा पळय, तातूंत सुद्दां आज ही लोक साडी त्या स्टायलीन घालून साडयेचो आज आमी हें करूंक उपयोग प्रचार जावं आमी ते साडयेचो वापर पळयल्लो आसा. तशी स्टायल करप, ती ज्युवेलरी घालप, तसो ब्लावज घालप. सो हे इन्फ्लुएन्सर कितल्या पर्यंत लोकांक पर्यंत हें पावोवंक शकता तें आमकां सारी स्पिकान दाखयलां. विनी, तुवें जेन्ना सारी स्पीक हो फेसबुकाचेर
ग्रूप केलो तेन्ना तुवें हे इतले लोक 1.5 लाखा वयर बायलो एकठांय करपाक तुवें कशा भशेन हें केलें कित्याक हें सोंपें न्ही की तांकां तातूंत इंट्रस्ट दिसलो म्हणून ती जॉयन जाली सो तो इंट्रस्ट तुवें कसो वाडयलो तें तूं कितें सांगूंक शकता आमी पयलीं म्हणजे आमी खूब लायव्ह चॅट्स करतालीं सो एक गेस्टाक आपप आनी तिजे कडेन उलोवप आनी तिजें कितें फिल्ड ऑफ इंट्रस्ट आसा तें लोकांक बाकीच्या मेंबरांक कळपाक आनी तांकां कशें बेनिफीट जावचें तशें सो अ लॉट ऑफ इंट्रस्ट वॉज एडेड बिकॉज ऑफ दॅट प्लस लॉकडावनान खूब आमी थिम्स केल्यो कोणाक भायर सरूंक मेळनाशिल्लें तेन्ना ती सिंपल फॅमिली थिम्स करून एवरी मंथ चेंज करून आमी खुबसो एक्सायटमेंट साडयेक आनी आमच्या ग्रुपाक तेन्ना हाडिल्लो आसा इन्क्लुडींग रिडींग अ बूक एंड टॉकिंग अबावट इट किंवा कितें आज कितें स्पेशल रांदलें ताजे बद्दल सो एवरी मंथ आमी एक वेगळी थीम करून इंट्रस्ट हाडिल्लो आसा त्या ग्रुपाक आनी ताका लागून मेंबर्स बी वाडीत रावले एंड the group remained very interesting, especially it was a blessing during the lockdown because लोकांक भायर सरूंक मेळनाशिल्लें आनी this was a very good convenient positive movement and time pass for all the members group members सो खरेंच ही एक आयकून पळय लॉकडावन आनी जी पळय पॅन्डेमीक जावन गेल्लें आसा तें आज आमच्या सदांच मनान एक उरतलें जें आमी केन्ना चिंतलें ना हें आमच्या लायफान जावन गेलें 1-2 वर्सां कशीं गेलीं आनी तातूंत परत सोशल मिडिया तातूंत साडी ही जशी एक आमी डे टू डे गजाल आमची साडयांच्या माध्यमान कितल्या लोकांच्या लायफान इंट्रस्ट आयले कितल्यो बायलो आपल्या 4 वण्टीच्या जगांतल्यान भायर सरल्यो सेफ प्लॅटफॉर्म आनी हाका कितें साडी स्पिकाक मेंबर म्हणटा त्यो बायलोच आसा आनी तातूंत विनीन म्हणलां तशें कसलेंच नेगेटीव कॉमेंट्स जावं क्रिटिसिजम हें तांणी केन्नाच एनकरेज करना तांणी सदांच बायलांक आपल्या भितरली काणी भायर काडपाची साडी माध्यम जावं पूण ती काणी बायलेची आनी त्या खातीर ह्या प्लॅटफॉर्माचेर जगा वयल्यो कितल्यो काणयो भायर सरिल्ल्यो आसा आनी त्या बायलांनी आपले कितले विचार मांडले जे तांणी कितलीं वर्सां भितर दवरले आनी तातूंतल्यान कितल्यो इश्टागती कितल्यो दाट फ्रेंडशिप्स म्हणजे आतां खंय तांचें अशें जालां की जगार तांचे सारी स्पिकाचे मेंबर्स जाल्ल्या कारणान खंयचीय बायल खंयच्याय जगा वयल्या सिटीन वता जाल्यार ताका एक जाणा ती एक सारी स्पीक फॅमिली तिजी तांकां आमी एनकरेज करता की वेन एवर दे ट्रॅवल तांकां एक पोस्ट घाल्यो की आय एम कमिंग टू डेली एंड कोण कोण तुमी फ्री आसा जाल्यार आपल्याक मेळूंक शकता आनी एक्चुली ताका रिस्पॉन्स आसता बिकॉज ती एकामेकांक सारी स्पीक ग्रुपा वयल्यान वळखता सो ती तांकां थंय मेळटा आनी न्यू फ्रेंडशिप्स आर बींग क्रिएटेड एवरी डे आय थिंक दॅट्स सच अ ब्युटिफूल थिंग दीस गोज बॅक टू आवर चायल्डहूड वेर देर वॉज समथींग कॉल्ड पेन फ्रेंडशीप एंड देन वन फायन डे यू मेट युअर पेन फ्रेंड सो दीस इज एक्झॅक्टली द थिंग दॅट्स हॅपनिंग थ्रू सोशल मिडिया की आज ह्यो बायलो इतली तांची एक फ्रेंडशीप जाता की ती सगळी आपल्या लायफाच्यो त्यो गजाली ती शेअर करून आनी जेन्ना ती खरी मेळटा तेन्ना ती ऑलरेडी एकामेकांक वळखल्लीं आसता सगळी म्हणजे इट्स लायक स्टार्टींग फ्रॉम इट्स नॉट लायक स्टार्टींग फ्रॉम स्क्रॅच दे आर नॉट मिटींग समबडी फॉर द फर्स्ट टायम सो अशी ही एक सुंदर गजाल जे बॉन्डिंग म्हणटा पळय सिस्टरहूड हें साडी स्पिकान केल्लें विदाउट बींग कॉन्शियस ऑफ class or caste or where you are from, sari has become a very common fact. It has become a conversation starter when you're awkward in front of anybody else, and ashi ekamekang melpak, it is a common factor, a common thread that is already tied because you're a member of the same Sari Speak family. So Vinny, there is something else that you just shared before we came into the studio is about how you have shared saris through this platform, and you have also encouraged the local weave by sending. Can you please tell, because I think that's going to be a very, very interesting story to share. So during lockdown we had a theme where we said, okay, let us share our saris. So we would send our sari to another person, or this was maybe a little before lockdown, where we sent our saris to each other, and
आमी एकामेकाची साडयो न्हेसून आनी ताजी फोटो कुशीक घालून असो कोलाज करून फोटो घाल्ले आसा जस्ट टू स्प्रेड सिस्टरहूड एंड टू सगळ्यांक सांगपाक की एका साडयेन सगळीं जाणां कशी वेगळे तरेन साडयो न्हेसूंक शकता आनी कशी एकामेका भशेन दिसूंक शकता आनी इट्स जस्ट टू प्रमोट सिस्टरहूड. ताजे वयल्यान म्हाका एक आयडिया अशी आयली की साडी कशी ट्रॅवल करची. सो इट ऑल बिगॅन वेन म्हजे कडेन एक ब्लू कुणबी आशिल्ली. ती एक बॉम्बेची एक फ्रेंड आयलेली म्हाका मेळपाक आनी ती म्हणला की आपूण ती न्हेसपाक व्हरता. हांवें सांगलें डेफिनेटली. सो ती पयली घेवन गेली आनी मागीर 4-5 आनी बायलांनी ती बॉम्बे न्हेसली आनी म्हाका फोटो धाडलो. ताजे वयल्यान म्हाका एक आयडिया अशी आयली की हाका आतां आनी फुडें मातशें घेवचें आनी कोणाक अशें इंट्रस्ट आसा जाल्यार सो पोस्ट करून साडी स्पिकान जर घालें जाल्यार एवरीबडी वॉन्टेड टू वेअर इट. अशें करून करून आज 4 कुणबीज आर ट्रॅवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. One is in Doha right now, one is in New Zealand, one is in Hong Kong, and one has been in America for last 2 years. And so many in queue who are waiting to just wear the kunbi and share their story with me, and I then share it on the Facebook group. And every time a woman exchanges a kunbi, she has to share something about the woman she has borrowed the kunbi from. That has to be included in her post. So तुका एक नवे फ्रेंडूय मेळ्ळे आनी ते नवे फ्रेंडाक ची स्टोरी तुका कळ्ळी आनी देर इज ऑलवेज समथींग टू लर्न फ्रॉम अनदर वुमन. सो सो अगेन दे यू गो साडये वयल्यान फ्रेंडशिप्स आनी तातून एक साडी जी जग भोंवता. एक्चुली ती गांवान भोंवून ती साडी तीच साडी मागीर दुसरी बायल न्हेसता आनी ती आपल्या तरेन न्हेसता, आपली स्टोरी शेअर करता. अशें करून ही साडी आज कुणबी जे आमचे गोंयचे आज तुमी सगळीं जाणा आसतली की कुणबी साडी म्हणटा ती आमच्या गोंयची एक टेक्स्टायल जें एकूच तरेचें टेक्स्टायल जें गोंयान जातालें एक साडी म्हणून आनी ती आमची क्रिस्तांव गावडी जी म्हणटा तांची साडी ती. पूण इतलीं वर्सां ती त्याच बायलांनी न्हेसली. पूण आतां अकस्मात ती कुणबी साडयेचो इतलो इंट्रस्ट जगभर वाडला की सगळ्या लोकांक ती साडी आज न्हेसन दिसता. आनी त्या खातीर 20-30 वर्सां जी ती तयार जाली ना ती थोड्या लोकांच्या कश्टांनी ती परत साडी जाल्या. आनी विनीन सारी स्पिकाच्या माध्यमान त्या साडयेक इतलो एनकरेजमेंट दिला की आज 4 कुणबी साडयो जगभर भोंवता आनी तरेतरेच्या भशेन त्यो न्हेसून बायलां ताजो फोटो करतात. ताजे कडेन एक कोलाज आसा, मे बी शेअर करुया आमी हाजेर आनी दाखोवंक शकता. And that diary is being maintained by somebody else in America. All the names, the list, the list खंय भोंवली ती. आनी खंय जे देशाक वता एक कोण तरी व्हॉलंटियर स्वताच तयार जाता की ओके आय विल हँडल दिस स्टेट और आय विल हँडल दिस कंट्री आनी ती मागीर हँडल करता. ऑल आय हॅव टू डू इज जस्ट मेक शुअर की थंयची कोण एक बायल म्हाका मेळची आनी मागीर ती कंट्री ती सोपयता. थंयच्यो जश्यो चडशा बायलांनी जाणी इंट्रस्ट दाखयल्लो आसा तांणी जशें घालून जाली ती दुसऱ्या देशान मागीर कोणाच्या तर्फे पावता. सो अशी ही साडयेची काणी, ही आमच्या कुणबीची काणी आनी सारी स्पिकाची काणी ही आज साडयेच्या माध्यमान कितलें चल्लां जगभर. आनी सो आमी आतां म्हाका दिसता आमचो प्रोग्राम सोंपत आयलो आनी विनीत तुजें आतां ह्या स्टुडियोचेच न्ही सारी स्पिकाचें तुजें आतां एक कितें विजन आसा, ड्रीम आसा तें शेअर कर आनी तातूंत आमी आमचो प्रोग्राम सोंपोवया. सो कितें जालां साडयो सद्या अशें ओकेजन वेअर जाल्या. हांव आतां साडी चडशी घेना कित्याक तशें ओकेजनूच नासता. हांव म्हणटा कितें जे दिसा तुमी साडी न्हेसता दॅट इज एन ओकेजन. आमी पळय काय बरी हांगा न्हेसून आयल्या. सो जेन्ना तुमी साडी न्हेसता दॅट इज द ओकेजन. आनी म्हजे स्टुडियोन हांवें तशी रेगुलर वेअर साडयो दवरल्या की साडयो फक्त लग्नाक आनी फंक्शनाक न्हेसपाची गरज ना. तुमी सादी लंचाक वता, कॉन्सर्टाक, बुक रिलीज और इफ यू आर मिटींग पीपल फॉर लंच सगळ्या कडेन ते साडयो न्हेसात. वेअर कम्फर्टेबल ब्लाउजीस, कम्फर्टेबल फुटवेअर आनी साडी न्हेसप म्हणजे तशें डिफिकल्ट कांय ना. इट इज जस्ट लायक वेअरिंग एनीथींग एल्स. सो चडश्यो साडयो न्हेसपाच्यो बिकॉज आय थिंक आमी इंडियन बायलो सगळ्यां पेक्षा बेस्ट साडयांनीच दिसता.
थँक्यू विनी, देव बरें करूं तूं आज आयलें गोमंतक स्टुडियोन आनी साडये बद्दल, साडी स्पिका बद्दल, स्टुडियो साडी स्पिका बद्दल इतलें सांगलें की म्हाका जाल्यार खात्री आसा की हें पळोवन खुबशीं लोक आपल्यो साडयो भितरल्यो खूब तेंप न्हेसून आशिल्ल्यो भायर काडटलीं, भुरगीं आसा ती आवयांच्यो साडयो मागून आपल्यो साडयो न्हेसतलीं आनी खुबशीं आमी खूब ज्या जाग्यांनी आमी साडयो पळोवन आशिल्ल्यो ती साडी आज आमी पळोवंक शकतलीं ही इच्छा धरून हांव तुजें देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या स्टुडियो साडी स्पिकाक खूब बरी शुभेच्छा आमच्या स्टुडियो आनी गोमंतका तर्फे. थँक्यू. सो आज आमच्या ह्या महिला दिन इंटरनॅशनल विमेन्स डे हाज्या ही संदी घेवन आज आमी गोमंतक टीव्हीन तुमच्या फुडें विनी केणी हे सारी इन्फ्लुएन्सर आनी हालींचीच एक एंटरप्रेनराक हांगा हाडून तिजें मत साडये बद्दल हें तुमकां पावयल्लें आसा. पूण हो प्रोग्राम आयकून म्हाका खात्री आसा की खुबशीं जाणां जाणीं हालीं तेंपार आपल्यो साडयो भितरूच दवरिल्ल्यो आनी मोर कन्विनियन्स क्लोदींग म्हणून आनी कितें कितें घालूंक चडशें सुरू केल्लें ती आपल्यो साडयो भायर काडटलीं. जी आमची तरूण पिळगी आसा जांकां सदांच दिसलें कदाचित की ह्यो साडयो फक्त जाणट्यांनी न्हेसच्यो, तीं बी आपल्या तरेतरेनी साडयो कम्फर्ट वेअर तयार करून ताजेर फुटवेअर वेगळें म्हण, ताजी ज्युवेलरी वेगळी म्हण, ही साडी जे पळय जाग्यांनी आमकां दिसली ना ती आतां दिसूंक लागतली. आनी तीच इच्छा आसा आमची आनी विनी आमी हाज्या खातीर खूब देव बरें करूं म्हणटा आनी तिजे नव्या स्टुडियोक आमी आमच्या वतीन शुभेच्छा प्रकट करता. थँक्यू.